religious dialogue हाचो निमंत्रक कन्व्हिनर और वडील तो आयज ह्या मिसाक मुखेल यादनीक आसतलो. पाद्री लिंडन रॉड्रिगेस पिलार सोस्तेचो पाद्री तो दिओसिसीच्या मिस्योनार वावराच्या केंद्राचो तो संचालक व वडील जो ह्या मिसान सहबलिदानान तो वांटो घेतलो. तशेंच आमचे मदें पाद्री सेबी वाज ह्या सहबलिदानांत वांटो घेतलो. फादर सेबी आदलें गोंय हे इगोर्जेंत रावता. तशेंच बिस्पाच्याय घरान तो सेवा करता. त्या भायर आमचे मदें पाद्री लुईस पिंटो आसा जो कोर्मोंडचे इगोर्जेंत रावता आनी आपली सेवा दिता. ह्या म्हज्या चौगूय पाद्री बाबांक हांव किरीत भाशेन म्हजो मोगाचो येवकार दिता आनी मागता बाबा बुडीनो आमच्याच हातान आसा तें आमी सोगल्यांनी ही भेट जाता तितली पवित्र करूंक भक्तीची करूंक आनी देवाच्या जायत्या बेसांवांनी बोललेली करूंक आमी वावरुया. देव बरें करूं. बाबा भयणीनो, बागिवोन सुजेवाज आमच्या आस्काऱ्याची परब लागीं पावता. आज नोवेनाचो 7वो दीस. बागिवोन सुजेवाजा भाशेन काळजान नितोळ जावन जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आपयल्यांत. जी देवाची देणी आनी कृपा आमकां ह्या मिसांत मेळटली ती घेवंक आनी किरीत भाशेन देव आमचे लागीं उलयतलो तें चितान आयकून आनी जिवितान पाळूंक आमी तयार जावया. ही कल्पना मनान दवरून मिसाक सुरवात दिवंक देवाच्या भुरग्याचें गीत गावया. आपयल्यान म्हूण आमकां. भुरग्याक तुज्या एक पवित्र मिसाची भेटेक दुनिया उबारून आमची गोरीब काजां दिवंक तुका एक मोगान कोदीदार आमी जोडलां तूं देव सोदपोत विदार Biarpun mogan ayam ya velar Baik urgirkor kazam cidoya Tiutuka ik mogat solo moskan बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू म्हणटा जसो तुमचो सर्गींचो बाप संपूर्ण तशी तुमी संपूर्ण जायात. मोगाच्या भावा भयणानो, संपूर्ण जावचे हे वाटेर मनशा भितर एक हावेस वो एक आवंडो आसा. तो म्हणल्यार देवाक पळोवंक आनी जेजू आमकां ही आमची आत्मीक आवड शार्ती पावोवंक एक रस्तो दाखयता. आमी काळजान नितळ आसता तेन्ना आमी देवाक पळयतल्यो. बागिवोन जुजेवाजाच्या आयच्या नोवेनाचो विशय म्हणल्यार काळजान नितळ जावन तुमी म्हजे गोवाय जायात. आमचे संवसारी यात्रेंत काळजान सदांच आमी नितळ जावन देवाक भेटून आनी अशें दुसऱ्यांक गोवाय जावंक ह्या मिसांत मागुया.
तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दिओसेजीच्या मिस्योनार धर्मा मोदें संवादाच्या वावरा आनी बागिवोन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिनी ह्या वावरा खातीर पेटयला. तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या बलिदानांत मागुया. मोगाड बाबा भयणानो, जेसून आपणाच्या बापाक मागणें उबारलें. तीं सगोट एक जावं एकवटाचें सोपोन जेजूचें आमी जण एकल्यान साकार करूंक किरीत भाशेन एकवटाचें जिवीत आपणावंक जेजू आमचे लागीं मागता. आनी किरीत भाशेन आपणाचो वावर सोंपोवन परतून बापाशी वेचे आदीं ताणें आपणाच्या शिसांक एकठांय केलें आनी तांकां आज्ञा दिली, सगल्या संवसाराक वचात आनी सगल्यांक देश लोकांक म्हजी बरी खबर परगटात. आमकां जण एकल्याक ही जेजूची बरी खबर परगटून मोगाची बरी खबर परगटून खरो एकवट तिरावंक जेजू आमकां आपयता. हें करूंक आमकां किरीत नितळ काडीत जाय. आमकां सगल्यांक बरें मन जाय. आमकां सगल्यांक एकवटाचें जिवीत जाय. पूण कांय पावटी आमच्या जिवितान खरो एकवट तिरावंक धर्मा मदें एकवट तिरावंक जेजूची बरी खबर शुभ तरेन आमी परगटूंक चुकल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. हे पासत बागिवोन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumia kagut kur, sumia kagut kur. Krista kagut kur, Krista kagut kur. Sumia kagut kur, sumia kagut kur. Sumia kagut kur. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावन काळजांतले आवंडे अदीक करून नितळ काळीज आमकां जण एकल्याक मागुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजेवाजाची देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोजड आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
इजकियल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचो. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, नश्ट मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समोट सांबाळीत आनी प्रामाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच उरतलो. तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रामाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्ट मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पर देव उलयता. पातक्या मनशाक आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. इस्रायेलाच्या घराण्या आपल्या कोतुबा प्रमाणे जण एकल्याची हांव नीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. जिवीत बदलात आनी सगळ्या पातकांक पाठ करात आनी पातकांचो सहयोग पयस करात. म्हजेर आड तुमी केल्यात तीं सगळीं पातकां झाडून उडयात आनी एक नवें काळीज आनी एक नवें मन तुमकां जोडून घेयात. इस्रायेलाच्या घराण्या, मरूंक तुमी इतलीं कित्याक आशेतात? कोणाच्यान मरणान हांव कुशाल ना. सर्वेस्पर देव उलयता. म्हणटच परतून येयात आनी तुमी जिवीं उरतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतले आनी एकदा म्हणुया, निर्मळ काळजान आमी चलतले. बरेपणान आनी निती विशीं हें म्हजें गीत तुका सर्वेस्परा, तें हांव घडून गायतां. सोपुर्णयेच्या मार्गार हांव चलत आसतलों. केन्ना म्हाका मेळूंक येतलोय. आमचो जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतले. म्हज्या घरांत चलतलो निर्मळ काळजान. कसलीच वायट चाल म्हज्या दोळ्यां मुखार नाका. कायदे मोडटेल्यांचो हांव कांटलो दवरतां. आमचो जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतले. गुप्टीं पेल्याचेर भोगलांटां घालता ताचें नांव हांव तोंड फोडटलो. गोरवान भुजां वयर काडटल्यांक, बोडायेन फुल्लोल्या काळजाच्याक मोशा सोसूंक जायना. आमचो जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतले. म्हज्या देशांतल्या भोक्तिवंतांक म्हज्या गराब्यांत बिराड दिवंक हांव सोदून भोंवतां. सोपुर्णयेच्या मार्गार चलतात तांकांच म्हजे चाकरेक हांव घेतलो. आमचो जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतले. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Soy sorespora, soy sorespora, soy sorespora, soy soy. Soy sorespora, soy sorespora, soy sorespora, soy soy.
दुनियाची काळजा येऊन तुझ्या पुताची उदरा सोन्या आमची काळजा येऊन तुझ्या पुताची उदरा Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासू तुमचे सोवे आसू जुआवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून नातानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं ताणें म्हळें ओ पळयात एक खरो इस्रायेली ताचे सोवें कसलेंच बासकळपण ना नातानायलान ताका म्हळें तूं म्हाका खंय वळखताय आनी जेजून ताका जबाब दिलो फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो नातानायलान ताका परतीपाळ केलो गुरुजी तूं देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा जेजून ताका म्हळें तुका अंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय ह्यावन ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय आनी ताका म्हळें हांव तुमकां सत सांगतां स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलेले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता काळजान नितळ जावन तुमी म्हजे गोवाय जायात भावा भयणीनो हो विशय काडला एका बागयांतलो आनी तें बागी म्हणल्यार काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली काय बरी उतरां न्हय काय बरी उतरां भोव करून इन देवाक पळयतली म्हणटा तेन्ना कितलो संतोश भोगता कितलें बरें दिसता न्हय देवाक पळयोवप हाचे वन दुसरें बाग ना बाबा भयणीनो हाचे वन व्हडलें बाग आमकां केन्नाच मेळचें ना आनी खरें म्हणल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेता ताकाच लागून आमचो दीस निमणो दीस संपलो म्हणटच हे व्हडलें बाग आमी पळोवंक रावता मेळूंक रावता ह्या आमच्या देवाक ज्या संवसारान आमी अनुभवला मेळ्ळा आमी ताचे बरोबर जायतें भोगलां सोंसलां कुशालकाय भोगल्या हें सगलें हो देव तो अशें म्हणून आमी ताका रूप रूप पळयतलीं बाबा भयणीनो एका सुत्रान आमचें सगलें संवसाराचें पयण थंय काबार जाता देवाक रूप रूप पळोवन आनी आयज बाबा भयणीनो जेजू पळय इतली आमकां कुशालकाय दिता इतलो बरवंसो दिता की आमी तर काळजान नितळ जायत जाल्यार ह्या संवसारान जियेता आसतना आमी देवाक पळयतलीं आमी स्वर्गार वयतलीं दुसऱ्या उतरांनी केदें व्हडलें बाग बाबा भयणीनो जेजून आमकां हें करून दवरलेलें आसा पूण एक मात बाबा भयणीनो आमी हें तर आमकां बाग मेळटलें जाल्यार एक गरजेचें म्हणल्यार आनी चडूच गरजेचें म्हणल्यार आमी बाबा ह्या संवसारांत नितळ काळजाची जावंक जाय नाजाल्यार तें ना आमी सगल्यांनी नितळ काळजान ह्या संवसारांत जिवंक जाय आमचो जुझेवास
आपल्या अख्ख्या जिवितान बाबा म्हणिनो तो आपले काळजाचे मनाचे कुडीचे नितळसाणीन जियेलो आनी हाकाच लागून बाबा म्हणिनो तो देवाक मानतलो जालो. आयज ताका आमी बागयोन म्हणटा तो नितळ काळजाचो न्हय आसलो जाल्यार तो देवाक मानपाचो न्हय. आपल्या अख्ख्या जिवितान देवाक मानता तसलो देवा मुखार तो जियेलो आनी हाका लागून बाबा म्हणून आमकां दुबाव लागोना. तो नितळ आसलो देखून ताच्या हातांतल्यान देव व्हडली व्हडली विजमितां करतालो कित्याक तो नितळ काळजाचो आनी मेळ्या काळजाच्या मनशा कडेन हे भाशेन जावचें ना. हे काळजां नितळ आसात ती देवाक पळयतात ती ह्याच संवसारान केन्नाय असल्या मनशा सोबे देव बाबा म्हणिनो ह्या ओसोक मनशांक वापरता आनी व्हडले व्हडले वस्तू असल्या मनशा सोबे तो करता. बागयोन जुजे वाज आमचेच भाशेन मनीस नितळसाणीन ह्या संवसारान जियेलो आनी आप नितळसाणीनूच मेलो आनी हाका लागून बाबा म्हणिनो नितळसाणीन रूप आयज सासणांक सांत कसो देवा मुखार ताचें रूप पळयता. तुमकां उगडास आसतलें सांगपाची गरज ना, तुमी जाणात ह्याच पवित्र जाग्यार बागयोन जुजेवाजान गुलामपणाची चीट बरयल्ली. तुमी जाणात केन्ना तें 5 ऑगस्टाचे 1607 ह्या वर्सा आनी तेन्ना तुमी हेंय बी जाणात निमणे वळींनी तो हे चिडीचे म्हणटा गळलेलें जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रोगदान ही चीट हांव सई करतलो आसलो. गळलेलें जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रोगतान हांव ही चीट सई करतलो आसलो पूण म्हजे लागीं जायना देखून पेन्नानूच हांव कोत्ता. बाबा म्हणून कितें दाखयता काय ह्या संवसारांत आसतना काळजांतले म्हणजे तो म्हणूंक सोदतालो माय म्हजें काळीज नितळ गे, म्हजें काळीज बरें गे, तूं जाणाय म्हज्या काळजांतल्या रोगतांतल्यान हांव ती सई करतलो आसलो. हेंय दाखयता बाबा बुडीनो बागयोन जुजे ह्या संवसारांत जियेता आसतना काळजाचे नितळसाणीन तो जियेलो आनी देवाक तो मानतलो जालो. बाबा म्हणिनो हांव आतांच म्हणटालो केदें व्हडलें भाग जेजून आमकां तयार करून दवरला. जर तर ह्या संवसारांत आमी नितळ जायत जाल्यार आमचें व्हडलें सपन जशें हांव म्हणटालो देवाक पळोवंक आमी सगळीं धांवता वाट बागयोन पावलो म्हणटा ते भशेन जायते फावटी आदळून आमी पडटा, जायती निराशीपण, जाय तो संतोशूय, जाय ती खुशालकाय आसा, हें सगळें मेळून आमी खंय वेताय गाय, आमी खंय वेतात गाय, आमी वेता ती खंय, आमी धांवता ती खंय, हे ते आमच्या देवाक मेळूंक. आनी तेच बाबा म्हणिनो आमचें सगळें सूख आनी हें तर मनशाच्या मना मुखार ना, हे क्रिस्तांव मनशाच्या मना मुखार ना. ताचो आवेश कसो, हें सपन कशें, जशें सुरवातेचेर उतरांनी आमी आयकलां, एक आवंडो कसो बाबा हें म्हजें जिवीत जालें म्हणटच रूप म्हज्या देवाक पळयतलो, म्हज्या रोसनार बापाक पळयतलो. हें तर ना जाल्यार बाबडीनो वी आर जस्ट वेस्टिंग टायम हियर. आमी बेश्टी चलतात म्हूण चलतात एक हावेस नासतना, पूण जो मनीस आपल्या दोळ्या मुखार धरून बाबा हांव देवाक म्हज्या पळयतलो, हे सगळ्या पासून हांव संवसारांत जियेता, आरपीट जाता, खुशाल जाता, सगळें करता तें म्हज्या एकाच हावेसाक लागून, एकाच आवंड्याक लागून म्हज्या देवाक म्हाका मेळूंक. आनी कशें रूप जसो बागयोन जुजे आतां आसा ते भाशेन. बाबा म्हणिनो आमचे मुळावे दोतोरींत आमकां विचारताले बाबा तुका कित्याक रोचला रे, तूं कित्याक रोचला देवान. आनी आमी व्हडले कुशेन आतां बसून म्हज्या मनांत जिबेच्या पोंतार पासून आसा हो जाबाब आमी दिताले. म्हाका रोचला देवान ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. बाबा म्हणून हें तें बाग आमकां जेजून सांबाळून दवरला. तें आमी मेली म्हणटोच देवाक आमी मेळटले, हांव देवाक रूप आमी पळोवंक वेतले. हांव आनी खरें म्हणल्यार आमी कित्याक लागून जियेता गाय हांगा, हांव जशें पोत्तून तेंच म्हणटा कित्याक आमी जियेता. बागयोन आगोस्तूनय तेंच आमकां म्हणटा, आमची काळजां म्हणटा हे ते देवा पासून रुसल्यान. आनी जर तो चुकीन बसून तूं आनी कोणाक तें काळीज दीत जाल्यार तूं चूक कोत्ताय, व्हडलें पाप कोत्ताय. कित्याक ही काळजां तुजी न्हय, हें काळीज देवा पासून रुसलां आनी परत ते देवा सरशी वचूंक जाय. इट हॅज टू गो बॅक टू इट्स क्रिएटर. बाबा म्हणिनो हें बागयोंत आगोस्तीन आपल्या पुस्तकान अशें म्हणटा दुसऱ्या उतरांनी, जी कोण बाबा म्हणिनो ह्या संवसारांत नितळ काळजान जियेतात तांकां हांगाच स्वर्ग मेळटा. थोड्यांक मेळटा, थोडे भाग्यवंतांक मेळटा, मिस्टिकांक, कॉन्टेम्पलेटिव्स, तांणी संवसारांतूच देवाक पळयलेलो, आमकांय भाग मेळूंक शकता. पूण आमची खबर बाबा म्हणिनो आमी मेली म्हणटच देवाचें रूप पळयता ही खबर आयची आमी कोत्ता.
आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा तुमी हांगा तुवें स्वर्गीचें राज सोदूंक भोंवनाकात म्हणटा तो. स्वर्गीचें राज तुमचेच मदें आसा. हें तें राज बाबा म्हणून जेन्ना देवाक आमी रूप ह्याच संवसारान मेळटा तेन्ना देवाचें राज आमच्या दोळ्या मुखार उजीर जाता, आजीर जाता. म्हणटोच बाबा म्हणून आमी सगल्यांनी नितोळ काळजाची जावंक जाय म्हूण आयच्या देवाच्या उतराचो आमकां उलो, आयच्या सेवा धर्माचो आमकां उलो. आनी कोणाच्यानूच आनीक पावटी म्हणटा हांव, कोणाच्यानूच मेळ्या काळजान स्वर्गार वचूंक जायना. हें सगल्यांनी बाबा म्हणून आमच्या मनान घेवंक जाय. हे ते सगळे सांत आसात ते नितोळ काळजाचे. हे ते सगळे देवाचे बुडवे आसात ते नितोळ काळजाचे. आमची कोण मरून गेल्यांत, थोड्यांची परगोतरी जाली आनी ती स्वर्गार गेल्यांत, ती सगळी नितोळ काळजाची. एकलो आसून मनीस थंय आसचो ना स्वर्गार जो नितोळ काळजाचो न्हय तो. सगळीं नितोळसाणीन जियेल्लीं, जियोंक ना जाल्यार मागीर नितोळ जाली आनी मागीर बाबा म्हणून देवाक ती मानली. सगळो स्वर्गार जमो आसा तो नितोळ मनशांचो. आनी हाका लागून बाबा म्हणून दीस आनी रात ताचे बोडवे, ताचे सांत आमची स्वर्गार गेल्यान ती दीस रात देवाची तुस्त करतात, देवाक रूप पळयतात आनी सुखान सासणाक ती जियेतात. ही आमकांय भाग मेळूंक जाय. बाबा म्हणून आयचो जबाब आमी काय बरो लागला, म्हाकाय तो बरो लागला. निर्मळ काळजान आमी चलतले. इतलेंच तर आमी जियेल्लीं जाल्यार काय बरें जावपाचें न्हय. इतलीच तो एक वळ आमच्या जिवितान. निर्मळ काळजान आमी चलतले ह्या संवसारान सायबा आमी चलता तेन्ना फकत एकूच निर्मळ काळजान आमी चलतले. आनी त्या फुडें जायत्या पुस्तकान असले आमकां असले पुरावे मेळटात. स्तोत्र 50:1 हातून आमकां मेळटा, निर्मळ काळीज म्हज्या ओडद्यान तूं रचून घाल सायबा. निर्मळ काळीज म्हज्या ओडद्यान रचून घाल. हें बाबा म्हणून हें बेश्टें कोणें बरोवंक जाय म्हूण एज कितें म्हणटात तें एक बरोवपाक जाय म्हूण एक पोयम कशी बरोवन दवरूंक ना. मनशाक गरज पडल्या बाबा निर्मळ काळजाची, नितोळ काळजाची. आनी हाका लागून आपलें कितें भोगता तें स्तोत्रकारांनी आनी हेरांनी बरोवन दवरलां. आनी स्तोत्रकार तशेंच म्हणटा तो, एक निर्मळ काळीज म्हज्या ओडद्यान तूं रचून घाल सायबा. हें तर बाबा म्हणून आमी जियेल्लीं जाल्यार आमकां कितलें बरें जावपाचें न्हय. आयज शुभ वर्तमान आमी आयकलां. आनी जेजू जेन्ना नातानेलाक मेळटा, जेजू ताच्या तोंडाकूच पळोवन म्हणटा, नातानएल, नांव काडना तो पूण हांव म्हणटा, नातानएल तूं बरो मनीस, तूं बरो मनीस, तूं खरो इस्रायली आनी तुजें सगळें कसलेंच भासकळपण ना. भासकळ म्हणजे कितें? दोन भाशेन उलयता तो, दोन तोंडाचो. वय ना 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 वय आपाली पाय भाशेन उलयता तो, पूण तुजें सगळें भासकळपण ना. तूं सारको स्ट्रेट मनीस, तूं स्वताचो मनीस, बरो मनीस. एकाच उतरान नितोळ काळजाचो मनीस तूं. बाबा म्हणून खरो इस्रायल म्हूण हो ताका नमान तो करता. आनी भाशेन बाबा म्हणून ताका शाबासकी दिता ताच्या नितोळ निर्मळ काळजाच्या जिविताची. उगडास आसतलो बाबा म्हणून तुमकां ती एक विधवा बाबडी देव मंदिरांत सगळें आपलें आसलें तितलेंय ती घालता. आनी जेजू सोबे मजा तिका नमान करता, वाकाणटा आनी म्हणटा, हे ते बायलेन म्हणटा बाबडेन आपलें सगळें आसलें तितलें घाला. आपले गरजेक सांजेक पासून जाय आसलें तें घाला. दुसऱ्या उतरान कितें म्हणूंक सोदतालो, ही बरी वस्तरी बाबडी, बरी वस्तरी, काळीज बरें तिचें, व्हडलें काळीज तिचें, सगळें आसलें तितलें ताका गो नासतलो. तरी आसतना बाबडीनो सांजेक जाय तें पुरयान तेणें सगळें ते पेटीन ओतलें. आनी हाकाच लागून तेणें सगळें वचून चड घातलें. बरी मनीस, बऱ्या काळजाची मनीस ती, नितोळ काळजाची मनीस. बाबा म्हणून तुमकां जायते पावटी आनी आमकां हो सोयेक मेळ्ळा. जेजू असले नितोळ न्हय त्या मनशांचे जायते पावटी तोंडार मारून म्हणटा, अरे तुमी दोंगी, तुमी कुड्डे फुडारी. हेंच्या काळजांनी न्ही बाबा म्हणून तुमी जाणात जायती मेळसाण आसलेली. ते बरे मनीस न्हय आसलेले. जेजूक जायते पावटी फासाक सांपडावंक सोदताले, कोसाक लावंक सोदताले. दे वर टू टेस्ट हिम मेनी टायम्स. आनी भाशेन बाबा म्हणून तांचें मन पारखून जेजू इतलो विटेल्लो तांकां, इतलो विटेलो तांकां बरें दिसून आसलें. आनी जीजस ऑलवेज हेटेड दॅट हिपोक्रेसी, नेवर लायक्ड. आनी हाकाच लागून बाबडे ताचे तोंडार मारून तो म्हणटा, अरे तुमी खंय वेतात, तुमी मरे ते समाधी चुनो काडलेले समाधी कशे, तुमी भायल्यान काय बरें दिसतात, भितरल्यान तुमी कुसडे मरे मनीस. तुमी भायल्यान बरें दिसतात पूण भितरल्यान सगळे कुसल्यात. तुमी मेळ्ळे जाल्यार तुमची काळीज नितोळ ना. तुमी बरे जावंक जाय,
तुम्ही बायल्यान सगळें कोत्तात पूण भितरल्यान कुसलेले मेळे घेवन बसता तुम्ही. यू आर विकेड पीपल. हें ताच्या तोंडार तो मारतालो. जेजू ही नेवर एप्रिशिएटेड दीस. ही नेवर लायक दीस. आनी तितलेंच न्हय, आमकां जेजू हेंय म्हणटा, तुमी म्हणटा म्हजी पुजा करतात ती बेश्टी वोंटांची. तुमची काळजां पयस आसात. म्हजी सोंसलीं पयस आसात. कित्याक तुमचें काळीज नितळ न्हय. नितळ काळीज देवाक सदांच लागीं आसता. मेळें काळीज देवाक पयस आसता. तुमची काळजां ते भाशेन तोंडाची पुजा तुमी करतात, जिबेची पुजा तुमी करतात, वोंटांची पुजा तुमी करतात, पूण तुमची काळजाची, मेळ्या काळजाची पुजा म्हाका अजून मेळूंक ना. हांव रावतां. बाबा म्हणिनो, आमचें काळीज जावन आसा एक केंद्र सगळ्या वस्तूंचें, जावं कितें बरें वायट कितें. इट्स अ बीग वेअर हावस. व्हडली वस्ती. तातूंत कितें जाता आनी कितें करीत म्हूण आमच्यान सांगूंक जायना. जेजूक पासून भोव पवित्रा काळजा जेजूच्या म्हणटा आमी. जेजून आपलो पांव, आपली तकली, आपले दोळे हो सांदो आमकां दिवंक ना. आपलें पवित्र काळीज दिलां. हो सांदो बरो, मोबाळायेचो, बरो तो. आनी जेन्ना बाबा भयणीन आमी आमकां शिकयले ते भाशेन एक कसलोय थाराव आमी घेतलो जाल्यार हें मन आनी आमचें काळीज एकठांय जावंक जाय. द इंटलेक्ट एंड द विल शूड कंबायन टू मेक अ डिसिजन, इजंट इट. म्हणटच हे भाशेन आमी उलयता तेन्ना चडशे फावटी आमी मनाची खबर करिना, काळजाची खबर करता. म्हणून काळीज जावन आसा बाबा भयणीनो आमचो एक बऱ्यांतलो बरो सांदो. आनी हाकाच लागून एवरीबडी वूड लायक टू टॉक अबाउट अ ह्युमन बींग इन टर्म्स ऑफ हार्ट. काळजाचे बाबतीन मनशाचे बरेपण आमी उलयता. बऱ्या काळजाचो म्हणटा आमी, बऱ्या मनाचो म्हणना चडशे फावटी, बऱ्या काळजाचो. आनी काळजान बाबा भयणीनो सगळे तरेचें बरें वो वायट गेर्रां खंय सुरू जातात? काळजान न्हय. एक बरी इश्टागत सुरू जाता खंय ते? काळजान न्हय. कोणाकूच एक बरें कितें दोयाळाची करणी करूंक खंय रचोन येता? काळजान न्हय. तूं इतलो गोरवान पेट्टाय खंय सुरू जाता? काळजान न्हय. बाबा भयणीनो ह्यो सगल्यो वस्तू काळजान सुरू जातात. इतल्यो आमी नाड बुदी करता त्यो, दुसऱ्याचे पाड आमी चिंता ते, येवजिता ते, आनी कशे प्रमाणे आमी करता ते, दुसऱ्यांक वायट करपाक मांडण्यो काडटात त्यो, आनी दुसऱ्याक वायट करूंक एक चान्स सोदता, सोयेक सोदता. दुसऱ्याच्यो चाडयो, नाटकाय, खामचार आनी हें सगळें बाबा भयणीनो जेजू म्हणटा ते भाशेन काळजांतलें येता. आनी हें तुका मेळ्ळें कोत्ता. इतलें बाबा भयणीनो ह्या आमच्या काळजांत, हे आमच्या वेअर हावजान इतलें चलता बाबा म्हणिनो. आनी आमकां जायते फावटी संवय जावन मेळ्ळें काळीज कळून आमी जियेता. कितले फावटी बाबा म्हणिनो कितल्यो नाड बुदी आनी हे भाशेन दुसऱ्याचें वायट चिंतप, दुसऱ्याक खाला घालप. दीस कॅल्क्युलेटीव मायंड. ताणें हें केलां म्हाका हाका लागून, डर्टी मायंड. तो हांगा पसार जाला म्हाका पळोवंक, डर्टी मायंड. ताणें म्हाका उमकेच एक दान कशें दिलां, डर्टी मायंड. उमके कारणाक लागून दिलां. डोंट थिंक आगली अबाउट पीपल. जुंय वायट ना तुवें मेळें कोन्न नाका. कित्याक तूं तुज्या काळजांतलें सगळें मेळें दिसता देखून. तूं काळीं व्हंकलां घालता देखून सगळें तुका काळें दिसता. मेळ्या काळजाच्या मनशाक सगळें मेळेंच दिसता. ते भाशेन बाबा भयणीनो एक बरी कन्नी पासून दुसऱ्याची आमी पळयता ती मेळें नदरेन, वायट नदरेन, इन दॅट कॅल्क्युलेटीव मायंड. ते भाशेन आमी पळयता आनी आमची शांती आनी दुसऱ्यांची शांती आमी इबाडटा. बाबा म्हणिनो an ugly heart is always a restless heart. An ugly heart is always a restless heart. आणि एक म्हणणे आसा हे भाशेन, there are some who are not at rest unless they put others to restlessness. थोड्यांचो धंदोच जावन गेला. थोड्यांचे एक जिविताचें एक धोरण कशें जालां, दुसऱ्यांक त्रासान घालप, दुसऱ्यांची शांती पिड्यार करप, आनी कोण ना जाल्यार तांकां सुसेग लागना. आय रिपीट, there are some who are not at rest unless they put others to restlessness. Always dissatisfied. केन्नाच बाबा खुशाल म्हणटा तेन्नाच, केन्नाच बाबा दादोशी म्हणटा तेन्नाच, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज दीस दॅट. कोणाक त्रासांक घालपाचें ही तांची हॉबी जावन गेल्या, हें ताचें संवयचें जावन गेलां. बाबा म्हणिनो हें आमकां सोबनान हें खंयचें येता काय? हें खंयचें येता? हें सगळें येता मेळ्या काळजांतलें. तूं जेन्ना तुका भितर शांती ना म्हणटोच, तुका भितर देवाचो मोग ना म्हणटोच, देवाच पळोवपाची तुका आस ना म्हणटोच, वचून आडगां तूं कोत्ताय. तुजो आनी दुसऱ्याचो सुसेग शांती तूं पिड्यार कोत्ताय. कित्याक जाणा? कित्याक जाणा? भितर शांती नासलो मनीस सदांच मागीर शांती दुसऱ्याची इबाड करूंक भोंवता. आनी ताची दुयेंसां जायतीं. भायल्यान बरें दिसतात खरें, पूण भितरल्यान पोकळ ते बडे भोंगो तांचे भोंगो. भायल्यान बरें दिसता ते उर्बेवून, पूण भितरल्यान पोकळ कितलीं तांची दुयेंसां. तांकां न्हीद पडना, दाखयनात.
हें सारकें जायना, देव ना तांचे लागीं, देव धर्म ना. हें सगळें घेवन कित्याक जाता काय बाबा म्हणिनो, तांच्या काळजांत जाय तें वीक आसा, तें वीक घेवन रातचे न्हिदोंक वेतात तें वीक चलता तांच्या सिस्टमान. आनी भाशेन न्हूच फकत कुडीक, आमच्या ओतम्याकूय जाय तो मार येता. हे रातभर हे वायट वस्तू आमचे भितर घोळटात तेन्ना हे भाशेन हो मार येता मनशाक, ओवरऑल मार येता. जाय तीं काळजां बाबा म्हणिनो कांय बरीं आसात, पूण थोडीं काळजां इतलीं दारुणायेन बरयलीं आमकां दिश्टी पडटात. आमचे मदें आमी भोंवता तेन्ना, चलता तेन्ना कितले दारुणायेचे म्हूण मनीस आमकां मेळटात बाबा. आमच्यान चिंतूंक पासून जायना, जायते फावटी आमच्यान चिंतूंक जायना. आमी म्हणटा अरे हो असलो मनीस रे, आमी अजाप जाता. वी कॅनॉट जस्ट बिलीव दॅट सच अ पर्सन कुड डू सच अ थिंग. आनी आमी अजाप जावन म्हणटा आमी अरे हें काळीज ताचें इतलें दारूण रे, इतलें मेळ्ळें जायते फावटी. शिराप आनी घालेलें काळीज तें, शिराप पडटात ह्या काळजांतले अनकायंड जेस्चर्स आनी जायते आमकां मनशाक वळख पासून सोबना तें. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटा बाबडीनो, हें काळीज आमचें कितें करूंक शकता, कितें येवजूंक शकता, आमच्यान तें पारखूंक जायना. वी नेवर नो वॉट दीस हार्ट इज. दॅट्स वाय आय से इट्स अ वेअर हावस, अनप्रेडिक्टेबल वेअर हावस. आनी हाका लागून ह्या काळजांतल्यान बऱ्यो वस्तू येवं येतात आनी सारक्यो चिंती नासलेल्यो, वेन यू नेवर थॉट ऑफ इट, असल्योय बी वस्तू जावंक येतात. आनी तरी आसतना बाबडीनो इतलें करूनय काळजांतल्या तुज्या भांडारांत तूं वायट उकून उडयताय, तितलेंय करूनय तूं म्हणटा आपूण बरो मनीस. हें बाबा बरें, हें बरें. इतलें तूं वायट कोत्ताय दुसऱ्याक, इतलो दुखयताय, दुसऱ्याची शांती पिड्यार कोत्ताय, आनी स्टील यू से आय एम ओके, आय एम रायट. बाबा बुडीनो हें व्हडलें पातक. आपूण रायट म्हणटा तो वायट आसतना हें व्हडलें पातक. आनीक आमकां विचारूंक जाय, आमी हें करून खंय वेता? कुवा दीस वेर आर यू गोईंग? हें करून आमी खंय वेता? बाबा बुडीनो नितळ काळजाची आमकां चड गरज. आयज आमचो विशय आमकां सांगता ते भाशेन आमकां चड गरज. आयज पयल्या वाचपान आमकां एक वाट दाखयल्या, सगळे म्हजेर आड पातकां केल्यात ती म्हणटा झाडून उडयात. आनी भाशेन तुमी नितळ काळजाक तेंकतेल्यात. हें तुवें ना, पूण म्हजो एक नियाळ कशें आमी नितळ काळजाची जावंक जाय तें आमकां पयल्या वाचपान सांगलां. पातक सोडात, जिवीत बदलात, आनी ही तुमकां एक उपाय जातलो तुमच्या जिवितान नितळ काळजाची वाट धरूंक. काय बरें दिसता बाबा बुडीनो जेन्ना तो मनीस काय बरो रे, बरो तो मनीस, नितळ काळजाचो बाबडो, ताचे संख्येन भास्कळपण म्हणटा तेन्ना कोणाचें पाड घालपाचें, कितें उलोवपाचें ताचे लागीं ना. बरो मनीस, व्हेरी अनयुजिंग, व्हेरी इनसंट, ऑनेस्ट. बरें. हे भाशेन तर आमचेंय तर कोणें म्हणल्यार आयकल्यार आमकां खुशालकाय भोगता. आनी अशें आमी जावंक जाय बाबा बुडीनो. तो आपलो म्हणलो गेलो, फाटल्यान ताचें वायट तो कितें म्हणलें ना म्हणलें तो तें मतीन धरिना, आपलें सांगपाचें तें सांगलें आनी तो गेलो. आय थिंक दीस शूड बी द एटिट्यूड, द क्लेननेस ऑफ हार्ट. ह्या मनशांक बरी न्हीद पडटा. ह्या मनशांक चडशे दोतोरागेर वचूंक नाका. सुसेगाद भुरग्या भाशेन न्हीद दितात ते, आनी सगळें तांचें जिवीत बरें चलता. बऱ्या झाडाचें बरें फळ जाता. ते भाशेन बाबडीनो बऱ्या काळजांतलें बरें येता हें आमी जाणात. आनी हाका लागून तुमचे मदें कितलीं बरीं मनशां आसात देवाक हांव आर्गां दितां. आनी जाय ती आमी तुमचेच भाशेन बऱ्या काळजाची, आनी जे संवसारांत जाय ते मनीस आसात बऱ्या काळजाचे, तांचे भाशेन आमी सगळ्यांनी जावंक वावरूंक जाय. सर शेवटी बाबा बुडीनो आमी कितलेय व्हडले मनीस जावं, व्हडलो पाप साहेब तुकडे तूं जायत, बिस्म जायत, पाद्री जायत, माद्र जायत, दोतोर जायत, कोणूय जावं, बट above all it is a must to become a good human being. आणि बरो ह्युमन बीइंग, बरो मनीस जावप म्हणजे नितळ काळजाचो मनीस जावप. इन अदर वर्ड्स, टू बी अ गुड पर्सन, टू बी ऑफ क्लीन हार्ट. हें सदांच आमच्या जिवितान बाबा बुडीनो उगडास दवरया. आनी हाका लागून आमी म्हणटा ही इज अ नायस मॅन, ही इज अ गुड सोल. हें तें नितळ काळजाचें म्हणटात तें. बिफोर बीइंग एनीथींग यू बिकम अ गुड ह्युमन बीइंग. हें आमकां चड म्हत्वाचें देखून आयज आमी कितें भाशेन 3 आमच्या आपोस्तलां पासत मागता. आपोस्तलांत म्हणजे आमच्यो वावरां पासत आमचे दिवोसीच्या पयली सुवातेर आमी मागता मिस्योनार वावरां पासत. बाबा बुडीनो मिस्योनार वावर करतलो जाल्यार तुज्यान चिंतूंक जायना, नितळ काळीज जायच. मिस्योनार वावराक नितळ काळीज जायच. तेच भाशेन धर्मा मदें तूं तो संवाद करतलो जाल्यार तुज्यान असलें आडगां मेळसाण घेवंक जायना. दुसऱ्या कडेन भावा कडेन संबंद सांबाळटलो जाल्यार नितळसाण जाय तुका.
फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज बागुंचे वाजाची इश्ट इश्टिनी ते उतरच पळय तूं इश्ट तर जावंक सोदताय जाल्यार तुजी नितळ काळजाची आसूंक जाय तांचे पासून आज आमी मागता तेन्ना देवा लागीं आमचे पासून मागुया. देवान ताच्या पुतान बोग करून आपल्या अमोलीक रगता वरवीं आतां आमकां मेळटलो चोयक रगता वरवीं आमकां धुवन काडची, आमची मेळी काळजां नितळ करची आनी आमकां हे सर्गीचे वाटेक आमी चलतना आमी पडटा तेन्ना मेळी जाता तेन्ना आमची काळजां ताणें धुवची आनी सर्गीच्या राजाक रूप देवाक पळोवंक ती तयार करची म्हूण एमिसाचे भेटेन बागुंचे जेवाजाचे मजतीन मागुया. काळजां नितळ ती सुभागी तीन देवाक रूप पळयतली. हे वेळार एक नितळ काळीज आमकां मागुया आनी ह्या नितळ काळजांतल्यान जेजूचे गोवाय जावन आमी देवाक रूप पळोवंक आमकां सगल्यांक त्याच देवाची कृपा मागून आमच्यो गरजो देवा मुखार भोक्तीपणान आनी भावार्थान आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बागीवन सुसेवाजाच्या पावलांनी चलून नितळ काळजान देवाक भोजून आनी आपले पोरजेक भावार्थाचे गोवाय जावंक देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेच्या मनान वावरून देवा मुखार प्रामाणीकपण जोडूंक आनी अशे तरेन पोरजेक सेवेचे आनी जबाबदारेचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी पवित्र सोबेंत मेळिल्ल्या सवलतींचो बरो फायदो काडून आमचें काळीज नितळ करूंक आनी तें मरो पर्यंत नितळ सांबाळून देवाक नितळ काळजान भेटूंक ओत्रेकूंक आनी दुसऱ्यांक क्रिस्ताचे उर्बेवंत गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयचो नोवेनाचो दीस दिओसेसीच्या मिस्योनार धर्मामोदें संवाद आनी बागीवंत जुजेवाजाची इश्ट इश्टिनी ह्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराक जबाबदारी आसलोल्यांनी नितळ काळजांत तो करूंक बापाचो आशिर्वाद तांचेर पडून तांचो वावर सुफळ जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. कोंगोटे आनी आल्दोणा वाराडांतल्या पाद्री भावां आनी फिरगोजकारां पासत मागुया. कोविड-19 हे पिडेक लागून तांकां आनी आमकां
नोवेनांनी आनी रोमारींनी खुद भाग घेवंक जालें ना. हे पिडेंतली आमकां वेगीनच मेकळी कोर म्हूण मागतना बागीवोन जुजे वाजाचे मोजोतीन तांचेर आनी तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची कागूद कर. सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी नितोळ काळजान आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती मागणी तूं दयाळेन स्विकार कर आनी ती तुजे कुशी प्रमाणे आसा जाल्यार आमकां फावो कर. आनी खेरीत भाशेन आमी सगल्यांनी नितोळ काळजान तुज्या पुताची बरी खबर परगटूंक आमकां उदार काळीज फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां तयार जाताना आनी ती बापाक भेटयतना सगलीं आमचीं स्वप्नां, चिंतनां, आवडे, आमचें सूख दूख आनी बऱ्यांतलें बरें दान म्हणल्यार आमचें नितळ काळीज देवाक भेटोवया. गीत गावया बागींतल्या फुलां मदें. बागेंतल्या फुलांमोदें, रानांतल्या झाडांमोदें, कुणीतल्या धातूंमोदें, ईश्वरा सगळें देणे Jesuच्या काळजासोबें भेटयता काळीज म्हजें. जेजुच्या काळजासोबें भेटयता काळीज म्हजें. Jesuच्या काळजासोबें भेटयता काळीज म्हजें. Jesuच्या काळजासोबें भेटयता काळीज म्हजें. म्हज्या बाबा भयणांनो, हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुवेच्या देवा सर्वेस्पूर्ण मानून घेवूं. भोव मोगाड बापा, सांत जोसेफासाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर खोनवाडायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सर्गीचें काण करून दी. नितोळ काळजांनी इंदेणी भेटोवन आनी हें जेवण काण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एकमोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापत जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुसेवास तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक
तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या. तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartazo good porgoduya. Sumia Jesu ami hologata ani kasite pieta. Ditles pauti tu wojbowanesor ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची कागूट कर. तांकां आनी दुसऱ्या गोतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोल पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मरे देवाचे माये संगती बगेवन दवरता आनी सुरकाडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमेन. नितोर काडीज घेवन आमी जेजूचे बरे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक करपा मागून बराबर म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोर वशान ओतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदाकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी नितोर काळजान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी ओ जेसू आमकां एक नितोळ काळीज आपणावन आपणाचे बरे खबरेचे शुभ परगटना जावंक आपयता. ह्या जेसूक नितोळ काळजान आनी खोल भावार्थान घेवंक फुडें सरतात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भणीनो, वेळ पावलो जेजूक आमच्या काळजांनी घेवचो. किरकोळ नितोळ काळजान जेजूक येवंक बरें दिसता. परातून खालतिकायेन ताचे लागीं मागुया, जेजू आमच्या काळजांनी ये. ये जेजू आमच्या काळजान. ये जेजू आमच्या काळजांनी ये. म्हज्या जेजू, पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. आनी तुजे सरशिल्लो कडसूर म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत घेतना आमचो भावार्थ आनी भक्ती जागृत करुया. नितळ निर्मळ काळजान
ताका घेवंक तयार जावया कित्याक असलें काळीज जेजूक मानता. ओत्मीक तरेन तरी जेजूक घेवंक कशी जावया. ह्या वेळार गीत गावया म्हजें मातसू कोरें खाण. Moje masu koreka Zakupolejat goso Kasa tuja nagliata Bagoya moja rota Amce Canizo treta Gesù tu caureta Tu ci va ului tasa Tu cagiu coșizata Amce Canizo treta Gesù tu cauleta Tu ci va puroi tasa Tu cagiu coșizata प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, सांत जोसेफाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो उस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोंशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Amen. Papa Bonino, hawn querit bashin din vasung sotta, Padre Agnello Pinero anka. Dorma moden संवादाच्या वावरा पासत आमी querit bashin magla, आनी ताचो वडील आनी प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो आनी ताणें आमचे पासत इमिसाची भेट पेटयल्या. तशेंच म्हजे querit दिनवास पाद्री लिंडन रॉड्रिगीस जो जशें सांगलां दिओसिसीच्या मिशनार वावराचो वडील आनी प्रतिनिधी कसो आमचे मदें आसलो. तशेंच दिनवासता पाद्री सेबिवास हांकां जाणें ह्या मिसांत वांटो घेतला आनी दुबावरीत आमचे पासत पागला. त्या भायर फादर लुईस पिंटो आमचे मदें आसलो, आमचे बरोबर मिसांत वांटो घेतला. ह्या चोगाय म्हज्या पाद्री बाबांक तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव दिनवासतां. थोड्योश्यो सदांच्यो कळोवणी हांव करूंक सोदतां. नोव्हेंबराच्या दिसांनी 2 मिसां जातात. सकाळीं 7 कोंकणी भाशेन आनी सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोनूय मिसां ऑनलायन ओ लायव्ह पळोवंक आमकां मेळटात आमच्या थोड्या चॅनलांचेर. डायोसिजन वेबसायट, CCR TV, GCTV, HCN, गोवा न्यूज बी यूट्यूब चॅनल आनी तशेंच मागीर त्या तेंच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय मागीर ती आमकां पळोवंक मेळटात. जानेराचे 16वेर परबेचो दीस, त्या दिसा 3 मिसां आसतलीं. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता कोंकणी भाशेन, जे आमचो आर्सेबिस्प बोमानेस्त फिलीप नेरी फेर्रांव आमचे पासत पेटयतलो. ही मिसां त्याच चॅनलाचेर तेच भाशेन आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटलीं. फकत ह्या दोबाचीक परबेच्या मिसांत डिओसिसीचे कांय प्रतिनिधी खूद वांटो घेतले, जावं थोडे पाद्री, जावं थोडी धर्मिका आनी लौकिका. नोव्हेंबराच्या दिसांनी आनी परबे दिसा
बागेवन जुजेवाजाचे मुर्तीचो आनी ताचे पवित्र रेलिकेचो उमंग घेवंक बागेवन जुजेवाजाचे सांकवाळ उक्ती आसतली सकाळीं 8 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत तशेंच हांगाय बी ताची मुर्ती उमंग घेवंक आसता देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार बागिवून सुसेवाजाचे नोवेना मागणे मोगाळ बापा तुज्या पुतान दोळ्याळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपलें ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागिवोन सुसेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागिवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आनी ताचीच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओगीच रावन तुका जाय तें माग हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत बागिवोन सुसेवाजा भाशेन जाता तितलो तोकूस घेवन आमचे काळीज सदांच नितळ सांबाळूंक वावरुयात आनी त्या प्रमाणे आमच्या काळजांतलें भायर सरता तें सगलें जेजूक गोवाय दितेलें जावचें म्हूण बासावन सांताची मोजत मागून ताच्या मानाक गीत गावया जुजेवाजा आमच्या बाबा बागिवून जाल्या आमच्या बाबा विरोध्या तुझी वसत बाबो साक्षी दिव जेजू बाबाक बसू उर्बे बोल आमकां सांगो सुसेवाजा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गा मोयमा बापाक जेजू पवित्र आत्म्या अर्गा मोयमा सासना सुसेवाजा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गा मोयमा बापाक जेजू पवित्र आत्म्या